मनमानी करून मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल हे बीजेपीचे जे काउन्सिल आसा मडगांव मनमानी आपली मनमानी करून आज ते न्यू रेट्स जे नोटिफाय केल्ले ते आज सगळं कलेक्शन करपाक लागिल्ले आसा. तांचे कडेन डेटा ना काय ना पण हॅपहेजर्डली हे सगळें करपाक लागिल्ले आसा. आमी ऑलरेडी हे सांगिल्लें की इवन जो नोटिफिकेशन घातिल्लो तो फॉल्टी आसा, कितलेशे एरर्स आसा. हो जो नोटिफिकेशन घातलो तातूंत कितले एरर्स आसा, कॉर्डिनेटम देखून काडनासतना हे ऑलरेडी कलेक्शन करपाक लागले एज पर न्यू रेट. आमी तो हो न्यू रेट 100% एग्री ना आनी आमकां दिसता की हो जाता तितले बेगीन विड्रॉ करचो. पयलीं सांगतालो काउन्सिल मिटिंगेर जेन्ना सांगिल्लें बायट दिल्ली तेन्ना आमी एलिगेशन घालताले तेन्ना चेअरपर्सन म्हणटालो की मडगांवच्या आमदाराक कांयच रोल ना म्हणालो. आनी काल तेणी स्टेटमेंट दिला न्यूज पेपराक की मडगांवचो आमदार ते भायर बीजेपीचो जो स्टेट प्रेसिडेंट आसा ताजे ब्लेसिंगान हे आमी करता म्हणून. सो हितून दाखोवन दिता की बीजेपीचे ह्या सरकाराचो हो फूल रोल आसा हे लोकांचेर ही हाय रेट लादपाक. आता तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार टॅक्साचे तुमी जाणा टॅक्स कितले वाडयला हायक केला. आमी आतां इतले दीस जाले पावल उखलला सावय बाबान सगळे आमी सगळे करून सगळे जितले मुवमेंट जाता तितले करून आमी आतां हो एक दबाव हाडलो. पूण तरी आसतना तांची आपली बापाची शाबतां आसाच ती सोडा करूनय तांकां जाय तितलें कितें करता तें. आमकां मडगांवकारांक सगळ्यांक कितें समजता आनी कितें पळयिल्लें आसा. हे टॅक्स जाणा तुमी कशें कितें आतां सद्या आतां डेटा ना एनालिसीस ना काय ना. दुसरी खबर सांगता तुमकां 18 लाख खावन गेलो फाटल्या फावटी एकलो फेस्ताचे अशें चालूच आसा. मोबायल टावर आमी पेपराचेर वाचला मोबायल टावरांचे कांयच कोत ना हिशोब ना ते पयशे गेले. मागीर सोपो म्हणटा ते ताजे पयशे आनी अशें जायते गजाली कोट्यांनी पयसो भायर आसा. ताजो 1 रुपया पसून हाडपाचें हांगा कोणाची हें ना लायकी ना. आनी वेल्यान हे आमकां इनोसंट लोकांक आमी जे दीस सकाळी पळय दुकानां पुरी करून बसता सांजची घर वता पयलीं करून तांकां हे लाटलेले गेल्ले वता. म्हाका एकूच सांगपा जाय बीजेपीचे वर्करां ते बीजेपी वर्करां गेले सपोर्टरां तेमगेले टॅक्स फारीक करना, तेमगे शॉप ना, तेमगे घर ना, तेमकां दूख लागपाना. हे इतलें आमकां पिळपाचें कारण कितें? लोकां कडेन सद्या इनकम सारको ना आनी हे इतली वाडयता ते 500 to 600 वॉटेवर इट इज 300 जेन्ना म्हणटा 10% to 20% वाडटले म्हणून. पूण हिशोबाक पळोवपाक गेले जाल्यार कितले वाडटा हें कित्याक जाता? आनी आमगे सगळे उबे आहा हे आमकां करपाक ना. बीजेपी वर्करां तेंकांय पडटलें हें सगळें.